माझे नाव शिवदास माडकर, हांव होंडा गांवचो सरपंच। काल आमच्या सालेली बोडनवाडा ह्या वाड्याचेर एक राती 3 घराचो एक सायडीचो भाग चड पावसाक लागून पडलो। सुदैवान कोणाच्या जिवाक कितें धोका जावंक ना, पण तेजी नुकसान जाली। तेजे घरान सामान असलें, लाकडां असलीं, सायकल असली एक, तेजे सगळे घराचे छत पडल्या कारणान सगळे पत्रे बीन तेजे फुटले, अशी तेका बरीचशी नुकसान जाली। आमची तलाटी येवन पंचनामा करून गेल्ली आसा, सगळे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा तेणी, आनी नुकसान कितें जालें तो एक अंदाज आमकां सजमूंक ना, तरी पण तिका बरीचशी नुकसान जाल्ली आसा। एक 4 दिसां पयलीं अशेंच सालेली गांवांत आनी एक घर कोसळ्ळें पावसाकूच लागून। तेन्ना हांव आमच्या ह्या होंडा पंचायतींतल्या सगळ्या लोकांक एक आव्हान करता की लोकांनी पावसाक लागून चड पावस पडटा तेका लागून मातशें सतर्क जावचें, आनी अशी जी कोणाची जुनी मातयेची बीन घरां आसा तेंच्यांनी मातशी आपली काळजी घेवन व्यवस्थित सुरक्षीत अशे जाग्यार रावचें। रातच्या टायमार बीन मातशें खंय डेंजरस कशें दिसता थंय रावचें न्हू। पावस चड पडटा आनी तो मातसो धोकादायक आसा, तेन्ना प्रत्येकान आपल्या जिवाची काळजी घेवची, आनी अशी जी घरां मातशी आमची गांवांनी जुनी घरां आसा थंय प्रत्येकान प्रामुख्यान काळजी घेवन व्यवस्थित अशे सुरक्षीत जाग्यार रावचें। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.